रिप्लाय केला पळय कॅप्टन वेन्झी इंडिया अलायन्स व्हॉट एक्झॅक्टली इट वॉज. नाही, म्हाका दिसता आतापर्यंत इंडिया अलायन्स जे आमच्या विरोधान विषय घेता म्हणून सांगताले, आज म्हाका दिसता वेन्झीन काँग्रेसीक एक्सपोज केल्ली आसा आणि इतलेंच न्हय तर इंडिया अलायन्साकूय एक्सपोज केल्ले आसा. एक म्हणजे हांव तुमकां क्लियर सांगूंक सोदता, तांणी जो विशय घेतलो भुतानीचो, त्या भुतानीचे भूत मानगुटेचेर काँग्रेसीच्याच बसतले. ते मागीर काँग्रेस सरकारान दिल्ली परमिशनां आसूं किंवा जाका सुनील कवठणकार काँग्रेसमॅन एट हार्ट म्हणटा पळय, तो कसो ह्या सगळ्याचो एजंट आशिल्लो ते म्हाका दिसता काही दिसांनी लोकां मदीं येतलेंच. पण ते म्हणटा आसतना इंडिया अलायन्साचो एक म्हत्वाचो घटक आनी आज आमदार आशिल्लो वेन्झी वेगस हाणें जे काँग्रेसीचेर आरोप केला तो म्हाका दिसता खूब कितें सांगून वता. काँग्रेसीन परमिशनां कशी दिली हें ताणें आज एक्सपोज केला. पण हें करता आसतनाच हे तांचे जे बेलीर भायर आशिल्ले जे सगळे लिडर आसा ते मागीर गोंयान आसूं किंवा देशान आसूं, ते ज्या तरेच्या लाचारेन सांगतात की ना काँग्रेसीक वचून अलायन्स जाय, तर काँग्रेसीक अलायन्स जाय काय आपाक अलायन्स जाय हो प्रश्न ना. तर काँग्रेस आसूं किंवा आप आसूं, भारतीय जनता पार्टी कडेन आपल्या बळाचेर लढाई करूंक शकना आनी म्हणून तांकां अलायन्साच्यो कुबड्यो जाय. आनी म्हाका दिसता आज वेन्झीन एक्सपोज केला. आज ते जे उलयतात की आमी गोंय वाचोवपा खातीर एकठांय येवपाक जाय म्हणून, गोंय डिस्ट्रॉय काँग्रेसीन केलें आज स्वता वेन्झी वेगस सांगता. तर अशें जर आसा जाल्यार कसलो अलायन्स? तर हे इंडिया अलायन्स हो सगळो व्हडलो एक फ्रॉड आसा हे आमी सांगत आयिल्ले. आज म्हाका दिसता वेन्झीन काँग्रेसीक, इंडिया अलायन्साक आनी स्वताक आज एक्सपोज केल्लो आसा. कुमसार केल्यार सुद्धा तो म्हणटा तेची माफी ना म्हणटा. नाही, तो म्हणटा कितें की तांणी डिस्ट्रॉय केलें, तांणी सगळी परमिशनां दिली, पण फक्त खंय तरी आपल्या पॉलिटिकल सर्वायवला खातीर आमी एकठांय रावपाक जाय. कारण हाज्या पलीकडे म्हाका दिसता ताचो कांयच अर्थ जायना. जर काँग्रेसीन इतल्यो सगळ्यो वायट गजाली केल्ल्यो आसा जाल्यार आप ताच्या बरोबर अलायन्स कित्याक करूंक सोदता? तर खंय तरी आपलें पॉलिटिकल अस्तित्व टिकोवन दवरपाक, म्हणजे पॉलिटिकल सर्वायवला खातीर.